घुडमेळ सावड्डेचो समीर शेख ह्या तरणाट्याक त्याच्या इश्टान गाझियाबाद उत्तर प्रदेशात आपोवन खून केल्याची घडणूक घडल्या। समीराचो खून जाल्ल्यान त्याच्या फॅमिलीक आनी गांवच्या लोकांक बरोच धपको बसला। बेरेस्तारा तेजी कूड घुडमेळ हाडली। सध्या ह्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या आनी दोगांचो पुलीस सोद घेतात। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण समीर शेख हो तरणाटो पुण्याक एका बिगर सरकारी संस्थे खातीर काम करतालो। 25 मेक बकरी ईद आसलेल्यान तो आपल्या घरा आयिल्लो। 30 मेक त्याच्या इश्टान ताका ईमेल करून दिल्ली आपयल्लो। ते प्रमाण तो आपल्या फॅमिलीक सांगून विमानांतल्यान दिल्ली गेलो। मात दिल्ली पावले उपरांत 3 दीस त्याचो फोन बंद मेळटालो। उपरांत 3 जूनाक त्याच्या फॅमिलीन कुडचडे पुलीस स्टेशनार समीर बेपत्ता असल्याची कंप्लेंट दिल्ली। ताच्या मागीर कुडचडे पुलीस दिल्ली वचपाक भायर सरले। पुलिसांनी त्याचो सोद घेवपाक सुरवात केली। समीरान दिल्ली रॅपिडो टॅक्सी बूक केल्ली। त्याच इन्फॉर्मेशनाच्या आदाराचेर पुलिसांनी रॅपिडो ऑफिसान वचून समीराची म्हायती घेतली। उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हरान ताका आपणे गाझियाबाद उत्तर प्रदेशात खंय सोडला ते सांगले। उपरांत समीराच्या वांगडा कोण आसलेले हाचो तपास सुरू केलो। 4 जाण दुबईत धरल्या, तातूंतल्या एकट्याक समीरान UPI वरवीं पयशे धाडलेले अशी इन्फॉर्मेशन मेळटात पुलिसांनी त्या बँकेन वचून कोणाच्या अकाउंटान पयशे धाडल्या आनी त्याचे नाव आनी मोबायल नंबर घेतलो। त्या मनशाची रातभर सोद घेवन सकाळी ताका अटक केली। पुलिसांनी धरलो तो दुबईतान सांगले की आमी समीराक वळखनासले, मात आमच्या एका फ्रेंडान ताका गाझियाबाद आपयल्लो। 10 जूनाक दनपारां ह्या दुबाविताक घेवन सगळे जाण खंयच्या रुमान रावल्ले त्या रुमाचो सोद घेतलो। रूम भायल्यान बंद आसलोलो। त्या घरच्या पातराक आपोवन कुलूप फोडून रुमान गेले। तेन्ना रुमान कांयच दिसूंक ना, मात बाथरुमांतल्या जन्ल्यांतल्यान किडे भितर वयताले ते दिसले। बाथरुमाक भायल्यान कुलप लायल्ले। कुलप फोडले उपरांत भितर कोणाक वास येवचो न्ही म्हणून खुबश्या चादरांनी आनी शेंद्रेंनी गुठलायल्ली समीराची कूड पुलिसाक दिसली। ह्या खुनाक 10 दीस जावन गेल्ल्यान समीराची कूड कुसलेली आनी वळखपाच्या परिस्थितीन नासली। उत्तर प्रदेश पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामा करून बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडली। उपरांत त्याची कूड त्याच्या फॅमिलीक दिली।